नमस्कार. सनबर्न विषय जो आसा सद्या गाजता आनी आमी आतां सद्या येयल्ले आसा त्याच सुवातेर जंय ह्या सनबर्नाची फूल फ्लॅश तयारी सुरू आसा. म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता हीच ती सुवात आसा. फाटल्यान आमकां ट्रक दिसता. जागो जो आसा तो लेवलिंग केल्लो आसा आनी ही सुवात खंय आसा तर हो पळया, हो हायवे, हो पेडणेचो हायवे आसा. ह्या हायवेन गाडयो कश्यो वता त्यो आमकां दिश्टी पडटा. थंय लिंक रोड आमकां दिश्टी पडटा. लिंक रोडाची कमान दिश्टी पडटा. हो सर्वीस रोड आसा आनी ह्या दावे वटेन पत्रे मारल्यात आनी कशे तरेन हें काम ह्या सुवातेचेर चालू आसा. सनबर्नाचें आजून परमिशन मेळिल्लें ना सरकाराचें सनबर्ना खातीर, पूण सनबर्न आयोजकांनी फूल फ्लॅज कोणाचीच तमा न बाळगता, कोणाचीच कदर न करता हांगासर हें काम नेटान आनी मोठ्या प्रमाणात चालू केलां. आनी जे बोवाळ मारतात थळावे की बाबा हांगा सनबर्न जालो जाल्यार कितें त्रास जातलो, जाल्यार मेन त्रास जातलो किंवा हेडेक जातलो तो म्हणजे उजव्या वटेन हांगासर आसा ती हॉस्पिटलां. त्या वटेन आसा आयुष हती घरा काडलिका आनी दुसरें मेन हॉस्पिटल आसा तें रेडकर हॉस्पिटल. म्हाज्या ह्या स्क्रिनीचेर तुमी पळोवपाक शकता. हांगासर आमकां रेडकर हॉस्पिटल हांगाच्यान सारकें दिश्टी पडटा. म्हणजे कितल्या डिस्टन्साचेर हे दोनूय हॉस्पिटलां आसा आनी लोक जो एक कन्सर्न उक्तायता तो आमकां हांगासर स्पश्टपणे दिश्टी पडटा. आमी आतां भितर वचपाचो प्रयत्न करया. आमकां कोण आडायता बीन जाल्यार पळोवया, बाउन्सर बीन घातलेलो पळोवया. पूण आमचो प्रयत्न आसतलो तुमकां ही सुवात दाखोवपाची, कशे तरेन हांगासर काम चालू आसा नेटान तें आमी तुमकां दाखोवपाचो हांगासर प्रयत्न करया. चलात तर. आमी हांगासर जे आसा ते हांगासर पावले. हांगासर ह्या सायटीचो एक क्या है बोलो. अलाउ नहीं है सर, प्राइवेट है. अलाउ नहीं है इधर. ये सनबर्न हो रहा है. नहीं है सर, क्लीन हो रहे हैं ना. क्यों क्लीन हो रहा है? कौन सा? बड़ा क्लीन क्यों हो रहा है? वो लोग सब बोलते हैं तो इधर ही क्या? सनबर्न इधर हो रहा है. नहीं, ओडेल्टिन क्लीन कर रहे हैं सर. क्यों क्लीन कर रहे हैं अभी इधर? ओडेल्टिन का कुछ काम रहेगा ना सर. लेकिन हम वो दिखा नहीं सकते. नहीं, अभी भी तो नहीं मिलते हैं सर. आप जो क्यों नहीं दिखा सर? आमी हांगासर पळया की आमकां डावट आशिल्लो की आमकां आडोवंक शकता, आमकां भितर वचपाक आडयतले, तशेंच जाल्लें आसा. हांगासर वो सिक्युरिटी म्हणटा की तुमकां भितर वचपाक अलाव ना. किसने ये बोला है? कौन सा? अलाव नहीं है वो. जो हमारा सब लोग बोलते हैं ना अलाउ नहीं है. जो परमिशन मिलेगा तो आप लोग के अलाउ ले लेकिन ये वो ट्रक वगैरह कैसा है तो अंदर? कौन सा? वो ट्रक ट्रक का उनका काम चालू है ना सर. तो हम नहीं दे सकते जाके. नहीं, जो अलाउ रहेगा तो आप जा सकते हैं. और कोई है आपका ऑफिसर? कोई है? ऑफिसर नहीं है सर. वो कौन है? मैनेजर वगैरह? मैनेजर नहीं है. कोई नहीं है. आपके भरोसे पे काम चल रहा है इधर? नहीं, हमको क्यों, हम तो सिक्योरिटी कोई है. नहीं देखता काम ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है? काम का चालू है. हम किससे बात कर सकते हैं बात करने के लिए. पूछने के लिए? पूछने के लिए कौन है? और क्या हमारा दुकान बोला है कि नहीं है. सर हम नहीं जा सकते अंदर. उसके लिए पूरा ये मना किया ना कि आप थोड़ा इसको इसका जो है ना इधर को ये कर लीजिए, कंफर्म कीजिए. उसका फ़ोन नंबर ले लेके उससे बात. सनबर्न इधर हो रहा है. सनबर्न इधर हो रहा है. इधर हो रहा है. इधर हो रहा है. तो हम नहीं दे सकते अंदर जाके. ऐसा काम चल रहा है क्या है? वो पता नहीं. हाँ, उससे आपसे ये लेना पड़ेगा. हम लोगों को इतना ये हम लोग तो रोड का काम कर रहा है. जो रोड है ना उधर तक जाके हम नहीं दिखा सकते कैसा काम चल रहा है. इन्हें क्या सरोज क्या नहीं बोला है सर. नहीं है. अंदर नहीं जाने का. लेकिन सनबर्न इधर ही हो रहा है ना? सनबर्न इधर पक्का इधर ही हो रहा है. इधर इसलिए साफ कर रहे हैं ना. हाँ, इसलिए साफ कर रहे हैं. तारीख में हम लोगों को मालूम नहीं. हमको इसके बारे में हम लोगों को कुछ ये नहीं है. हम लोग ये रोड का काम के बारे में कुछ पूछेगा तो हमको बोल सकता है. सनबर्न तो इधर ही है. ऐसा सुना है. ये सब एडवर्टाइज हो गया अभी. हाँ हो गया तो होने दो. अच्छा होने दो. सो आमी हांगासर पयलें आमकां खबरूच आशिल्ली काय भितर सोडचें ना म्हणून. सो ताणें बट क्लियर केलें बऱ्या तरेन सांगलें ताणें बाबड्यान कन्फेस केलें की सनबर्न इधर ही हो रहा है म्हणून. सो तुमी हांगासर पळोवपाक शकता आमकां भितर वचपाक ते अलाव करिना. आमी भितर याय नाका, पूण हांगाच्यान आमकां सगळें दृश्य जें कितें आहा
तें दिश्टी पडटा. पळया तुमी कशे तरेन लेवलिंग चालू आहा. कितली पोकलिनां हांगासर घातल्या ही पळया तुमी. हांगासर पोकलिनां घालून सगळें लेवलिंग म्हणजे आमी तेका हिल कटिंगूच म्हणपाक शकता. अशा तरेचें हांगाच्यान तरी दिश्टी पडटा. हे पळया. सो आमचे कॅमेरामन तुमकां ही सगळी दृश्यां ही सगळी हांगासरले चित्र दाखयतले. सर ये कभी से काम शुरू है अभी? वो मालूम नहीं सर काम का है. आपको कितना दिन चलेगा और कितना स्पीड से चल रहा है काम? नहीं नहीं वो काम तो ऐसे ही चलता है. तो आप जाएंगे सनबर्न को इधर? कौन सा को तो फ्री पास मिलेगा ये. कौन सा? हम लोग डेल्टीन का ही है भाई. तुम डेल्टीन का ही है. हाँ तो आपका कई प्रॉपर्टी इसमें सिक्योरिटी करते हैं. तो अंदर जाने को नहीं मना नहीं, किया? अलाउ नहीं है सर. इसको अलाउ नहीं. कितना किया है ऐसा ये वो मालूम नहीं है सर. आपको मालूम? वो रास्ता जो काम हो रहा है ना इधर का हमारा रोड का काम चालू है. रोड का भी है. सो जो गाड़ी है बोल रहे हैं ना आप लोग ये रोड का भी गाड़ी है हमारा. मिट्टी जो क्लीन सनबर्न इधर ही होगा. सोमों का तो मालूम नहीं हमको. उन्होंने बताया ना हमको. वो हमको तो मालूम नहीं. हमको तो कोई बोला नहीं है ऐसा. सो आमी हांगासर पळोवंक शकता की सनबर्न हांगासर जाता आनी कशे तरेन तयारी चल्ल्या. सो आमकां तुमकां हेंच दाखोवपाचें आसलें की आनी कशें हॉस्पिटल लागीं आसा तें आमी तुमकां दाखयलें. जे अपेक्षे प्रमाण हांगा भितर वचपाक एंट्री ना तेणें आमकां आडयल्लें आसा. बट आमकां हांगाच्यान भितर वचपाची गरज ना. कितें आसा तें स्पश्टपणान दिश्टी पडटा. सो आमी भितर वचपाचे एक्स्ट्रा त्रासूय आमी आनी घेवना. गरज पडिल्ली जाल्यार आमी भितर वयताय आशिल्ले. तेतूनय कांय डावट ना. सो तुमी पळया हांगासर कशें काम चलता तें. सो आमी हांगासर आतां सुवात पयली आनी हांगाच्यानूच तुमकां झूम करून दाखयता. तो ट्रक जो आसा ताच्या फाटल्यान आमकां जो रस्तो कसो दिश्टी पडटा मातयेचो भराव घालून जो केला. हो रस्तो ज्यो गाडयो सनबर्ना खातीर हांगासर येतल्यो त्या गाडयां खातीर पार्किंगेची वेवस्था करपाक म्हूण तो रस्तो केल्लो आसा. फाटल्यान मेरेन थंय खडयेचे ढीग आमकां दिश्टी पडटा. एक लायटीचो खांबो दिश्टी पडटा. थंय पर्यंत हो फुडें आनी रस्तो आसा. म्हणजे हांगासर मायन्यूटली सगळ्या गजालींची जी आसा ती तयारी केल्ली आसा. लेवलिंग जी आसा लँड ती जाल्ली आसा. सनबर्नाच्यो 5 स्टेजी आसता. सो थंय आतां मेन स्टेज खंय आसतली कितें. बट आमी हांगा जेन्ना उलयले तेन्ना हांगासर जे कांय सेक्युरिटीचे लोक आसात ऑफ द रिकॉर्ड उलयतना आमकां ताणें सांगलें की दुसरोय स्पॉट थंय काम चालू आसा. म्हणजे सनबर्न आयोजकांनी 2 स्पॉट टोटल रेडी करून दवरपाचें थरयलां. जर हांगासर फाल्यां येदा कदाचित परमिशन मेळूना किंवा कितें गडबड जाली करूंक मेळूना जाल्यार दुसऱ्याय सुवातेर ते जे आसात तेंच्यांनी तयारी करून दवरल्या आनी थंय सुद्दां अशा तरेची तयारी चालू आसा अशी म्हायती आमकां मेळ्ळ्या. सो एकंदरीत आमी हांगासर पळोवपाक शकता कशे तरेन काम चालू आसा. नेटान काम चालू आसा. मिडियाक भितर एंट्री जी आसा ती दिनात. पूण हांगाच्यान आमी हें सगळें दृश्य तुमकां दाखोवपाक शकतात. हे व्हडले व्हडले ट्रक जे आसात ते यो वच करतात. पोकलीन मशिनां ती कशे तरेन हांगासर लोबरां काडल्या ती आमी पळोवया. हांगासर हो ट्रक जो आसा तो कितें तरी मटेरियल घेवन भायर वयता. सो आमी पयले अशे तरेन सगळी तयारी जाल्या. हीच ती सुवात आसा. रेडकर हॉस्पिटल जावं आयुश हॉस्पिटल हांगाच्यान कितलें लागीं आसा हांगाच्यान कशें दिश्टी पडटा तें आमी तुमकां दाखयलें. तर ह्या स्पेशल रिपोर्टांतल्यान आमी तुमच्या पर्यंत हांगासर हाडला ही सगळी सुवात कशे तरेन काम चालू आसा आनी कशा युद्ध पातळीचेर यंत्रणा हांगासर कामाक लागल्या ती. हांव विश्वनाथ नेने, म्हाज्या वांगडा विनायक सामंत आनी कॅमेरामन नितीन धारगळ पेडणे.